spora Eklesia Sasna doman tuka Sorbe spora Eklesia Sasna doman tuka Tu borto tu bodveda Tu chimoima sogliat vata Tu borto tu bodveda Tu chimoima sogliat vata Sorbe spora Eklesia Sasna doman tuka Sorbe spora Eklesia Sasna doman tuka सगळ्यांना तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां व्हॅलेंटिना जॉर्ज हिच्या आत्म्याक तशेंच दोमिंगोज आनी रोजारिया कोयलो हांच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनव जिवंतपण आमी मागुया. हाच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता एमा इजाबेल फेर्नांडीस वेरोनिका डिसोजा आनी जुझे रॉड्रिगीस तांचे पासत आमी मागुया. सॉरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयता फ्रांसिस्को इमिडियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक फादर आकिल्यो गोम्स हाच्या आत्म्याक तशेंच जल्माचे दीस संभ्रमता आयच्या दिसा जेमिलिया जॉर्ज क्लेमेंट रावासो शेनली आल्मेदा लॉरेन्सो वेगस आनी जुझे रॉड्रिगीस तांचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी जो आसा जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो देव जावन आसा सो पदवीदार आनी बोलिस्ट ताच्यान कितेंय करूंक जाता आनी तो आमच्यान जियेता आनी आमचें जिवीत मांडून हाडटा. आमचें जिवीत आमी ताच्या हातान घालून आनी ताका जाय ते भाशेन आमी जिवंक ताचे पदवेचेर आनी ताचे शक्तीचेर ताच्या बोडाचेर आमी पातयेवन विस्वास धरूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बोड मागून घेवया. आनी साबार फावटी आमचें जिवीत आमकां जाय ते भाशेन जेल्यांत आनी पातकांत रावल्यांत म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदिदा देवा आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मना चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. We
घालुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक. कोतकोतीत अंतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. दानियलान नेबुकासदार नेबुकोनजाराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें. एक मुर्ती वरिश्ट आनी एकदम पोलजोलीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. ही मुर्तीची तोकली निबेल भांगाराची, अर्दे आनी बावले रुप्याचे, तिचें पोट आनी पेंगोट पितूलची, तिचीं जांगलां लोखणाची, तिचे पांय अर्दे लोखणाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं अशें तेलून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोलसून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखणाचे आनी मातयेचे पांय फोडून ताचो चुरो केलो. उपरांत लोखणाचे, मातयेचे, पितूलचे, रुप्याचे आनी भांगाराचे मोल नासलेले कवल्यावेले पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोली मोली व्हेले आनी ताचो माग पोरयान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोंडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम भरली. हें तुजें सोपण. आतां आमी राजाक स्वप्नांचो ओट दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सोर्गींच्या देवान सोमराज, पदवी, बोल आनी मोहिमा दिल्यात. मनशाच्या पुता दुवांक शेतांतल्यान मोनजादींत आनी अंतराळावेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जीव तांकां सोगल्यांक तुजे आदीं ताणें केल्यांत आनी त्या सोगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें. पूण तुज्या राजा इतलें गोठ न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूलचें आनी तें आख्ख्या संवसाराक राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखणां इतलें ओकोंड. सोगलें फोडून उडयता आनी चुरो कोत्ता तसलें लोखणां भाशेन. लोखण सोगल्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयले राजाचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखणाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय आनी ते एक राज. पूण तें दोन राजांनी फांतोलें आनी लोखण आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयल्याय तशें लोखणाची घटसाण ताका आजून आसतली. पांय अर्दे लोखणाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दें गोठ आनी अर्दें
ओसोक्त जातोलें आनी जशें लोखण आनी माती मिसोल जाल्ली तुवें पळयल्याय तशें हीं दोनूय राज्यां लोग्ना संबंदान मिसोल जातलीं पूण जशें लोखण आनी माती सोडूंक जायना तशेंच तीं एकवटलोलीं उरचीं नात. ह्या राज्याच्या काळार सर्गीचो देव केन्नाच बसमू वेचेना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यांत पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लोकनात लागून आसतना दोंगरावेलो कोरसोल्ल्या फातरान लोखणाचे, पितूलचे, मातयेचे, भांगराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयल्याय तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आदीं कोत्तोलें आनी तें आपुणूच सदांकाल तोगतोलें. कितें घडचें आसा तें व्हडट्या देवान राजाक दाखयलां. सोपोन खरें आनी ताचो ओट होच. देवाचें उतोरें देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या रोचनानो तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सगळे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबा वयर आसलोल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुमकां जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून ते कशे उत्तम फातरांनी आनी भोक्ती दानांनी नेटयलोलें म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकेंच मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं सुत्रायन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले.
तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे राष्ट्र आनी राजाचे राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आजच्या देवाच्या उतरान आमकां निसणटाणाची खबर सांगता. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकान पयल्या वाचपान थंयसर आमकां एका राष्ट्राचें निसणतोण जातलें तें आमकां दाखोळ कोत्ता. कोण परी दानियल प्रवाद्याक ताका दर्शनान, विजनान, ड्रिम्स तातूंत दाखोळटा की राष्ट्रां येतलीं आनी तांचें निसणतोण जायत रावतलें. आनी तेच बरोबर जो कोण हे राजवट चलयता, हो राष्ट्रां चलयता, राजा आसा, ताका बोडाय, शक्ती, बळ सगळें दिलोलें आसा. तरी आसतना, इतलें आसतना ह्या तांचो भस्म जातलो आनी सरशेवटी एक राष्ट्र उपरासतलें की ताचो केन्नाच भस्म जावचो ना. आनी हें राष्ट्र जावन आसा देवाचें. सगळे हे राजा आसात आनी राजवटकी चलोवपी आसात, हुकुमशाही चलयतले, दादागिरी कोत्तले, व्हडपण घेवन आसतले, बडायेन आसतले, तांचें सगळें निसणटण जातलें आनी सरशेवटी देवाचें राज उपरासतलें. शिव वर्तमानान आमी पळयता निसणटणाची खबर, देव मंदिराच्या निसणटणाची, जेरुसलेम टेंपल आसा ताची खबर आमी आयकल्या. जेजू म्हणटा फातराचे फातर उरचो ना, ताचें निसणटण जातलें. आनी जेजू हें बाकीत कोत्ता. आनी आमी इतिहासान जाणा ते भाशेन दावीद राजा देव मंदीर बांदूंक सोदतालो, सोलोमन राजा येता आनी हें देव मंदीर देवाक बांदता. पूण इजिप्तकार येतात आनी हें देव मंदीर सगळें मोडून उडयतात आनी सगल्यांक परतून तांकां कैदी कशें घेवन वेतात. आनी परत आयले तेन्ना तीं दुसऱ्या प्रवाद्यां वरवीं बारोक, हबाकूक असल्या प्रवाद्यांक घेवन तें देव मंदीर परतून बांदतात. आनी सरशेवटी हें देव मंदीर बरे भाशेन नेटयता हेरोद. पूण आमी जाणा जेजून सांगलां ते भाशेन 70 AD हें देव मंदिराचो भस्म जाता. आनी जी कोण होली लँड टूर कोत्ता, भोंवता, थंयसर आमी पळयता थंयसर ह्या देव मंदिराचो कांयच फातर ना, फकत निमाणो फातर आसा. जेजून सांगलोली तें सगलें अशें घडून आयलें. पूण जेजूय आमकां उगडास कोत्ता. जेजू म्हणटा हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें बांदतलों. जेजू जिविताच्या देव मंदिराची खबर कोत्ता. आपल्या जिवाची आपल्याक मारल्या उपरांत 3 दिसांनी परतून नव्यान जिवोन जातलो अशें सांगता. आनी त्याच बरोबर आमकां म्हणटा की आमी जावन आसा ताची जिवी मंदिरां आनी तो आत्मा आनी जिवीत घेवन आमचें सगळें जियेता आनी आमच्यान आसा. ह्या देव मंदिराचो नाश करूंक जायना. ह्या देव मंदिराचो आमच्या जिविताचो नाश करूंक फकत देवाच्या हातान आसा. आनी तो राजवटकी स्थापता जाल्यार आमचें जिवितूय तो राखता आनी आमच्या जिवितान ताका अणभवूंक तो आमकां आदार करता. म्हणटूच अकातू नाकात. जें कितें घडटा तें पळोवन तुमी अकातू नाकात म्हूण सांगता. पूण आमी ताका आमच्या जिवितान जागो दिवंक, ताका आमच्या जिवितान दवरूंक, ताचें राज आमचें सगळें वळखून घेवंक, तें स्थापून घेवंक आमी सगळे ताचें आत्मा आनी जिवीत घेवन आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक, ताकाच आमच्या जिविताचें समरण करूंक, आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत दिवंक
आनी ताकाच आमच्या जिविताचे राजवटकी चलोवंक हे की जेजू आमकां हुस्कायता. तर असल्या कृपेन आमी सगळीं वाडूंक संवसारी वस्तूंचेर वा संवसारी शक्तींचेर आमी पातये न जावं, पूण देवाचे शक्तींचेर आमी पातयेवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बिटोनीचे वेळार गायन गावया आमचे दोनात उबारून. C1 पेज 28. C1 पेज 28. म्हज्या बाबणीदो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वैमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलां तें पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानवच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काणी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं नवेन ताका सडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासट समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे रोगोर पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें वावरतलीं हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो गूड पुरगटुया. सुम्या जेजू आमी ओंगडो खाता आनी एक आसेतले पियेता तितले पावटी तूं वय बाबाने सोर आमी तुजे मरण पुरगुट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुड्यां रोगो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या यादनिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. पुनर्जिवनपणाचो वरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायेत संगती भाग्योन सुसे तिचो पुती भाग्योन धर्म दिता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची शक्ती आनी पदवी आमच्या जिविताचेर आमी ओळखून घेवंक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोबाटान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकारांनी वाटाय. कित्याक रासोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीतान म्हणटा. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जिवा जेजू आमच्या जिवा मंदिरांत तो जियेता. हो जेजू आमकां सगल्या वायटांतलो निवाता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कुमण्याच्या वेळार गायन गावया वावटाचे डोळे D5 पेज 49 D5 पेज 49. उभी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आयज आमचो म्युजिकल शो जातलो कम्युनिटी सेंटरान हॉलान. थंयसर सांजचे 7:30 वाजता वेळार आमी सुरू करतले. सगल्यांनी वेळार येवचें म्हूण आमी मागता. टिकेटी मेवतल्यो घेवंक नात आनी थंयसर टिकेटी विक्रेक आसतल्यो. तशेंच शेनवारा दीस नोव्हेंबराचे 27 तालिगांवची पवित्र सभा 8 वरांचेर नोयनांत वांटो घेवंक येतली. तुमची नांवां ऑफिसान बुधवारा दीस पर्यंत दिवची, कित्याक बसीची वेवस्था करूंक जाय. आनी त्या उपरांत मिसा उपरांत पास्टर इन्स्टिट्यूट हाका आमी भेट करतले. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाक गायन गावया संसार सोंपो पर्यान F20 पेज 95 F20 पेज 95. संसार सोंपो